करून घ्या। प्रत्येक जण कामधंदा वगैरे करतो, त्या प्रत्येकाला कामधंद्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने यश समस्त गाववाल्यांच्या सर्वस्त ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन योजनाकडे काही सगळ्यांनी मिळून धन लावून योजनाकडे काय तेव्हा तुझं एका पूजन करून योजनाकडे काही सेवा केली आहे ही सगळी मान्य करून घेऊ। केलेली सेवा संपूर्ण पावन करून घेऊ। केलेल्या सेवेचं शुभफल प्रत्येकाला तेव्हा प्राप्त करून घेऊ। विशेष करून संकल्प आमोणकर मुरगांवच्या लोकांक तशेंच आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक होळीची शुभेच्छा दिता। वर्षा प्रमाणे आमचे लक्ष्मीनारायण देवस्थान तशेंच तेंची कमिटी तेंचो अध्यक्ष प्रेमानंद केरकर केलेनी आमी होळीचो आदले दीस जे फाल्यां रंगपंचम आनी आदले दीस जे आमी आमच्या देवस्थाना कडेन जी होळी मनयता तेज्या लागून अख्खे आमचे सड्या वयले मुरगांवचे लोक सगळे जाण तेजे भितर भागीत जाल्लेले आसा। सगळे जाण आमचो कलर घालून तशेंच होळी वाजून सगळे जाण जी रिती रिवाज आसा ते करून घेवपाक लागून हांगा सगळे एकत्र येयलेले मागता देवाचो असोच आशिर्वाद आमच्या लक्ष्मीनारायण सगळ्याच्या मुरगांवच्या लोकांचे अशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांचे आसचो आनी सगळ्यांचेर बऱ्या भशेन फाल्यां जी रंगपंचम आसा कलर लावपाचेर सगळे कडेन मागता की सगळ्यांक बऱ्या भशेन सुरक्षीत होळी करची, बेश्टी गडबड घाई करची न्हू, सगळ्यांनी बऱ्या भशेन ही होळी करची आनी सगळ्यांक एक सेफ होळी सगळ्यांक एक शुभेच्छा परत दिवपाची। पुर्वजान ते जे आमी पळयताले गांवांनी जे रोमटार जाताले रोमट जाताले आनी ती परंपरा आमच्या सड्याचेरूय कितलीशीं वर्सां जालीं चालूच आसता। आमचे जे तिनी समाजाचे जे सगळे भाव आसा ते सगळे जाण मेळून 7व्या दिसा हांगाच आमच्या देवस्थानान लक्ष्मीनारायण देवस्थानान हे आमचे रोमट करतात आनी तेज्या लागून हांव सगळ्यांक अपील करता सगळ्यांनी आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी तेजे भितर भागीदार जावचे। सो हांव सगळ्यांक परत एकदां अपील करता तेंच्यांनी येवचें कित्याक ही परंपरा आयज न्यू जनरेशन जे आमचे न्यू भुरगे आसा तांकां तितलें खबर ना। सो तेज्या लागून हांव अपील करता की न्यू जनरेशनाक सुद्दां कळोंक जाय कित्याक आमी ही फक्त काय परंपरा उरल्या ती गांवांनी उरलेली आसा फुडें फुडें ही आमच्या सड्याचेर कितलीं वर्सां चालू आसता बट ताका अजून पर्यंत तितलें हें ना। बट हांव मागता सगळ्यां कडेन आमच्या स्पेशली युथा कडेन आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांची 7व्या दिसा होळीच्या जे तरी समाज जो हांगा रोमट जो ऑर्गनायज करता ते सगळ्यांनी भागीदार जावचें। पयलीं सगळ्यांक होळयेचे शुभकामना आनी फाल्यां रंगपंचमी आसा तेचे सगळ्यांक शुभकामना। ही आमची होळी आसा ती तुमी पळयलां आसतलें की सड्यार जे लोक आसा न्हू ते महाराष्ट्रा मागीर आमचे पेडणे मागीर कारवार अशे सगळे लोक हांगासर आमी स्थायीक जाल्ले लोक आसा आनी जे गांवांनी जे प्रथा आसताले पळय गांवांत म्हणल्यार गडे आनी तशें त्या प्रमाणे हांगासर आमच्या जाणट्यांनी ते सुरू करून दवरलेले आनी ती प्रथा आसा पळय तशीच आमी आज मेरेन आमी ती चालूच आसा। आमी तितून खंड अशें हाडूंक ना। आतां ही होळी पयलीं आमी खेळत खेळत हाडटाली पण आतां होळी जे आंब्याची झाडां आसा ती कमी जाल्ल्या कारणान आमी खूब लांबच्यान हाडची पडटा म्हणून आमी ती गाडयेन हाडटा। जाल्यार पयलीं आमचे होळी आमी हांगाच्यान भाटांतल्यान एलपटी आसा पळय थंयच्यान आमी हाडटाले। तशें की होळी आमी घालून आतां ऑलमोस्ट 100 वर्सांच्या वयर जाल्लेले आसा होळयेक आमच्या। आनी हे होळयेक आतां आमी पळयलां आसतलें सगळे बायलां म्हण म्हण आनी सगळे येवन हाच्या कडल्यान जे आमचे एक मागणें आसता लोकांक म्हणल्यार कोण घरांत कितें बरें वायट आसता पळय ते मनांतल्या मनांत थिंगासर आपल्या आपूण ते हे घालता नारायणी कशी घालता आनी लोकांची एक श्रद्धा आसा की आपलें तें काम जाता म्हणून आनी त्या प्रमाणे ह्या होळयेक आमचें खूब मान आसा। वर्सभर आमची होळी ती तशीच आसता थंय आनी फुडल्या वर्सा येयली की आदल्या वर्साची आमी होळी काडून ती मागीर आमी ती दुसरी आमी पेटयता जी जुनी होळी आसता।
अशें आमचे होळयेचे हे सांगपाचें म्हणल्यार इल्लेशें तात्पर्य आसा आनी हे आमच्या सगळे म्हटल्यार वाड्या वयले तशें न्हू अप टू जेटी अप टू भोगद्या वयल्यान सुद्दां लोक आतां 11 साडे 11 मेरेन लोक येवन ते नाल अर्पण करून ते होमकूड आमी ते दवरतात तितून ते येवन घालून वयतात. परतून एकदां सगळे आमच्या वास्को आनी मुरगांव वचून सगळ्या होळयेचे शुभकामना. आमचो वर्ष पद्धतीप्रमाणे होळीचो उत्सव निर्माण झालेलो असा. आताच संपन्न झालेलो असा. मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांच्या हस्ते होळीचे पूजन झाले. तसेच आमच्या देवस्थानचे अध्यक्ष प्रेमानंद केरकर ह्याच्या हातीतून सुद्धा होळीची पूजा झाली. सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन सगळ्यांनी आमकां सहकार्य लायले आणि तशी वर्ष पद्धतीप्रमाणे वार्षिक आमची ती पद्धत असा. जाणट्यांच्यापासून ही सुरू केलेली प्रथा असा. हे आता सड्यावरचे भुरगे हे पद्धत चलयतात. त्या निमित्तान होळीचे पूजन वगैरे झालेले असा. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे पुरणपोळी वगैरे आता आरती झाली. आता सगळ्यांच्या पुरणाची पोळी सगळे वाटतात. हे साल्याबादप्रमाणे आमचे उत्सव आम्ही वर्ष पद्धतीप्रमाणे चालू दवरतात. सगळ्यांचो जसं हातभार असो वर्ष पद्धतीप्रमाणे लावपाचो इतकेच सांगून माझे भाषण संपवतो. ही होळी आसा जी आमची ही एकदम पुरातन काळाची म्हणजे आमच्या पूर्वजांनी चालू केलेली आसा होळी. ही आज पर्यंत आमी तेच पद्दतीन आमी ती होळी आज घालता आनी तिचें दहन करता आनी वायट कितें आसा तें तिच्या अग्नीत दहन जावपाचें वायट आसा तें नश्ट जावपाचें म्हणून ती होळी आमी जळयता आनी पूर्वजांनी करून परंपरा ही केलेली आहे. तशीच आमी ही सगळी परंपरा अजून पर्यंत तरी आमी कमिटी महाजन हे आमी सगळें चालू दवरला आनी ही होळी आज सगळ्यांच्या होळीच्या शुभेच्छा. तशें आज होळी जाल्लेली आसा आनी ही कमिटी ज्या इल्या पासून पुरो खास प्रसाद होळीचो पुरणपोळीचो प्रसाद हो सगळ्या भाविकांक दिलो जाता. ज्या जितक्या जे देवळात होळी दहन केल्यानंतर ज्या देवळात दर्शन घेता त्या सगळ्या भाविकांक पुरणपोळी ही आमी दिता आनी हे सगळ्या लोकांचे तोंड गोड करता आनी सगळ्यांचे तोंड गोड करून आज होळीचो उत्सव आमी मनयता करता. ही सगळ्यांक होळी सगळ्यांक तशें वर्सा वर्सा येवपाचें आनी ही वर्सा वर्सा ही परंपरा आमी अशीच चालू दवरतले आनी कमिटी अशीच चालू दवरतली. सगळ्यांक त्या बद्दल धन्यवाद.